म्हाका सांगा हयसर जे पाणी येता तो शेतीक खूप त्रास जाता कितें? शेतीक त्रास जाता सगळें येवपाकूय मेळना आनी वचपाकूय मेळना. ओके. आणि कितें आसा तुमचें डिमांड? डिमांड म्हणजे शेत आमी करता तें आमचे पिड्डे जाता. परत धोण बी सकयल रावता तांकां पाणी हेचे वखदां जात्रे वखदां रावपाक मेळना. पाणी उदक भरता सगळें चिखलांतल्यान वचचें पडटा. बरोबर. ओके. म्हणजे डिमांड कितें आसा तुमच्या हांगा ती हे घालप दारां घालप. मागीर तितलें खार उदक चडना, खावपाकूय मेळना. बांयक सुद्दां खार उदक चडटा हांगा बांदिना जाल्यार. बरोबर. ओके. आता कितलीशीच वर्सां जाली आमी हेचे पयलीं पंच आसलो पळय ताका मागणी केल्ली की हांगा आमचें हें काम करून दिया म्हणून. तेणी तेचेर दुर्लक्षच केलो कंप्लीट. आणि हेचे पयलीं हें काम केल्लें तें सतीश धुमाळानूच केल्लें. आणि आतां सतीश धुमाळाक आमी रिक्वेस्ट केली आणि तेणी येयल्या बरोबर तेणी आमकां पयलींच सांगलें की आमी तुमचें काम करून दिता म्हणून. आणि त्या प्रमाणे तेणी हातीन घेवन बाप आर्लेकार हेंच्यांनी सहकार्य आमकां केलें, सतीश धुमाळाक सहकार्य केलें आणि हे काम पूर्णत्वाक हाडपाक ती तयारी केल्ली आसा. आणि हे जेन्ना पूर्णत्वाक जातलें तशें आमकां अशें दिसतलें की आर्लेकार साहेब परत एकदां येवन हेचें इनॉग्रेशन करपाचें अशें. हे सांगून म्हाजे 2 शब्द पुरे करता. वॉर्ड नंबर 5 हे इनॉग्रेशन जाल्लें आहा. ते आमदाराचे हस्ते इनॉग्रेशन. तशेंच आमचे सगळे वॉर्ड मेंबर जावं दिलीप वीर बाकीचे सगळे हांगासरले तांचे सगळे आमचे हांगासर आहात. आयज हे मानशेचे इनॉग्रेशन हांगा केल्लें आहा. बरें डेवलपमेंट जायत आसा. आमच्या आयज हेच्या फुडें बी अशेंच डेवलपमेंट जावंक जाय आनी इतलेंच मागता की फुडें डेवलपमेंट अशेंच जावं दी. वॉर्ड नंबर 5 मानशेची जी दुरुस्तीचे काम आमचे आमदार प्रवीण आर्लेकर सरान हांगासर हातीन घेतलेलें आसा आनी आतांच तिचे इनॉग्रेशन जाल्लें आसा. हांव ह्या वॉर्डाचो मेंबर ह्या नात्यान 2009 ह्या मानशेचें काम आमी पयलीं केल्लें. पण आतां कित्येक वर्सां तें काम जावन जाल्या उपरांत हांगासर जें उदीक येता त्या कारणान परत त्या मानशेचें काम परत करचें पडटा. आनी इतकें उदीक येता की लोकांक शेतांक हेचो त्रास जावपाक लागलो. म्हणून हांवें आमदारा कडेन नोट घेतलो आमदाराचो आनी आमदाराक सांगलें की अशें मानशेचें काम आहा. तो म्हणालो चल फुडें सर काम करून घे. आनी आयज आमदाराचे आपल्या हस्ते नाल्ल हांगासर पडून ह्या मानशेचें इनॉग्रेशन केल्लें आसा. मी तांकां धन्यवाद म्हणटा. अशीच आमच्या सगळ्या वॉर्ड पंचायतीच्या वॉर्डांतली कामां जावची आनी गांवाचो बरो विकास जावचो. आनी आमकां खात्री आसा की आमदार आमकां सदैव सहकार्य करतले आनी ह्या गांवाचो बरोतले बरें विकास करतले. आज ह्या कार्यक्रमाक सगळे पत्रकार उपस्थित आहात. तशें आमचे गांवांतले वॉर्डांतले आमचे नागरीक उपस्थित आसात. तुम्ही ह्या कार्यक्रमाक उपस्थिती लायल्या बद्दल तुमचे सगळ्यांचे हांव ह्या वॉर्डाचो मेंबर ह्या नात्यान तुमचे धन्यवाद म्हणटा. आनी हांवें जे शब्द आनी आमकां आर्लेकरांचो सहकार्य केलो तेंचे हांव धन्यवाद म्हणटा. वॉर्ड 5 आमच्या तारगाय आमचो सतीश धुमाळ आयज हेज्या वाड्यान आयज आमी मानशेचें काम करता. तशेंच आयज सगळे हांगा जमलेले आसात म्हाजे गांवचे भाव आनी भयणां सगळीं. आनी हे मानशेचे खऱ्यान तांकां गरज आसली कित्याक हे मानशेसून वयर उदक घेवन तेंच्या आमच्या शेतांनी आनी तशेंच लोकांच्या दारान वयताले. ताका लागून आयज ताका 2 गेटी घालपाचे आसा आनी ताका वयरसून सगळें कॉन्क्रीट करपाचें. हे काम खऱ्यांनीच लोकांची गरज म्हणून आयज हे फास्ट काम करून घेतलेलें आसा. आनी अशेंच म्हाजें काम आसतलें आनी दारगळची पंचायतींनी अशेंच बरें काम करचें आनी सदांच म्हाजो सपोर्ट तांकां सदांच आसतलो. कॉस्ट कितली कॉस्ट 7 lakhs. ओके. नमस्कार. आमी आसात कोरगांवकर वाडा धारगळ हांगा आसात आनी आयज हांगा जे मानस आसा जे खारें उदक जे शेतान वयता त्या मानसा मदीं हांगा फायबर डोर घालपाचे कामाचे उदकावण जाल्लेले आसात. आनी ह्या वेळार पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकर आनी पंच सरपंच आनी लोकल हांगा उपस्थित आशिल्ले. लोकांची डिमांड एकूच आसा की हांगा जे उदक खारें उदक येता ते शेतान वयता आनी खंय तरी शेताची नुकसाणी जाता. सो हेच्यार खंय तरी खूब दिसाचो तेंचो डिमांड आशिल्लो तो खंय तरी डिमांड पुराय जाल्लेले आसा. WRDच्या अंडर हे जाल्लेले आसात आनी हेची जी कॉस्ट आसा 7 lakh आसा आनी हेजें काम आसा बेगिनात बेगीन जातलें आनी ह्या फुडें पेडणेचो विकास जातलो अशें आमदार प्रवीण आर्लेकर ह्या वेळार सांगलेले आसात. आनी पंच मेंबर आनी सरपंच हांच्यांनी सुद्दां अभिनंदन केलेलें आसा आनी आमदारान अशेंच धारगळचे आनी पेडणेचे विकास करचे हांच्यांनी ह्या वेळार उलोवप केलेले आसात. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी.
Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.